घेऊया घेऊन आयल्या चिटचट तियात रोस्मिताय राखूया. चिटचट तियात ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी हांव कॅनडा. इश्टानो जायत्या तियात्रिस्तांक जायते तियात्र तुमी मेळोवन घेतल्यात, तुमी पळयल्यात. तो रायज जो तियात्र पणजेच्या शारांत जावचो आसा तो जावन आसा एव्हरेस्ट दे आरांबोल आनी कॉमेडी नवीनाचो. तियात्राचें नांव हांव तुमकां बक्षिताचो. चलात आनी मेळोया ह्या तियात्राच्या पोंगड्यांक. लेट्स गो. तुमचे मुखार दवरता एव्हरेस्ट दे आरांबोल हाणें बरयल्लो आनी विशाल गांवस हाणें दिग्दर्शीत केल्लो तियात्र हांव तुमकां बक्षिता. सोडेकलो आमी फाटकी सोगूड झाडां उडगात की जावूंक पावना. बरें कोत्तेल्याक सदांच बरें मेवता ते वायट कोत्तेल्याक मेवना. सुडवाच्या फोर्सार मोनिसाय तोच उडटा पूण कसो उडचो कळना. मुदवे चलो तूं जाय तें करूंक चिंता पूण चिंतना शार्ती पावना. ह्या तियात्राचे रायटर डायरेक्टर आयज आमच्या सांगाताक आसा एव्हरेस्ट दे आरांबोल आनी आमचे कॉमेडी नवीना. चिटचट तियात्र ही कार्यावळीन तुमकां सगळे दोगांयकूय माय मोगाचो येवकार. आनी हो पयलोच तियात्र पयली सद्याक कशें दिसता तुमकां? एकदम बरें दिसता कित्याक आमचें एक सपनूच आसलें तें जायतीं वर्सां की आमी दोगांय मेळोन एक तियात्र काडपाचो आनी तो एक बरो तियात्र जावचो आनी आमचें सपन पुरें जालें अशें आमकां दिसता. एक टॅग लायन सदांच आसताली तुमची जेन्ना हो तियात्र पोस्टर आवट जालो तेन्ना आमचो तियात्र म्हणटच तुमचो तियात्र तुमचे भाशेन सारको परजोडीत जालो. म्हज्या हिसपान म्हाका दिसता पयले तिनूय शो आतां जाल्या ते तिनूय शो हावसफूल जाल्यात आनी नॉट अबावट हावसफूल पूण जो पळय लोक जाला न्हू तांच्यांनी सगळ्यांनी एक नॅगेटीव कमेंट्स म्हणटा तो एकूय ना. सगल्यांक शो लायक जाला आनी लोकांनीच उतर दिलां की तुमी वसाय फुडें हो तुमचो तियात्र चलतलो. तुमच्या कॉमेडियनाचो जावं तुमच्या एक्टराचो तुमकां जाय तो तेंको आसा म्हणटकूच कॉमेडी एक वेगळेच तरेची आसा. नॉर्मल तियात्रान आसता पळय ती न्हू ही दुसरे भाशेन लँग्वेजीन म्हणटकूच ताचे वयर तुमकां कितें सांगूं दिसता? कॉमेडी म्हटल्यार म्हाका एक्चुली आमी डायरेक्टर नवी जायत रायटर डायरेक्टर पूण सगळे एक्टर आमचे प्रोफेशनल आसात आनी कमर्शियल आसात. सो तांच्यांनी आमचें मत मानून घेतलें. तांचें कितें आहा तें घातलांच तांणी बट जे भाशेन आमकां शो जावंक जाय आसलो ते भाशेन जाल्यार कॉमेडी म्हाजी पार्टींतल्यान आनी डिफरंट वेगळीच कॉमेडी आसा ही बेश्टीच ऑन वाटेक येतात आनी कोत्तात तसली ना. सो पार्टींतल्यान कॉमेडी जावन म्हजी स्क्रिप्ट म्हजे एक्टर्स सिंगर्सान म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो आहा. एक हेवी कास्ट तुमच्या तियात्रान पळोवंक मेवता आनी म्हणटच एक तियात्र घडटलो जाल्यार एक सोंपें न्हय तें बिकॉज जायते इन्वेस्टमेंट वयता म्हणटकच तुमकां सेटबॅक कितें असो फुडो जाला? म्हाका तशें कांयच ना पूण म्हज्या मनान एकूच आसलें की जेन्ना हांव येतलो जेन्ना लोकांक फर्स्ट इम्प्रेशन बरें दिवपा जाय. जेन्ना तुजें फर्स्ट इम्प्रेशन बरें उरता तेन्ना मुखार तुका मागीर वचपाक बरें सोंपें जाता. आनी म्हाका दिसता सगल्या लोकांक हो तियात्र लायक जाला म्हणटच म्हाकाय दिसता म्हज्या जिवाक की फर्स्ट इम्प्रेशन आमी ह्या तियात्रान दवरलें. फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्टींग इम्प्रेशन. निमाणी सुवातेर रविनाबाई आमची जी पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जायत्या डायरेक्टरांक तुमी सपोर्ट केला तसोच आमकांय जायतीं जाणां सपोर्ट करतात. फुडें हेच भाशेन आमकां तशें नवे कोण डायरेक्टर रायटर आसात तांकां सपोर्ट करचें. नव्या भुरग्यांक नव्या एक्टरांक तशेंच आमचे आदली एक्टर आसा तांकांय सपोर्ट करून तुमी तांच्या तियात्राक येवचें. तांकां तो रिस्पेक्ट आनी हो पालकार तुमी दिवचो म्हणून. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. ऑल व्हेरी बेस्ट. तियात्र अकादमीक माय मोगाचो येवकार. हॉलांत भितर खावपा पिवपाची वस्तू हाडची न्हय. हॉलांत सोरोप आयल्यार बोवाळ मारचो. पडिल्ली खुर्ची आसल्यार कंप्लेंट बॉक्सान घालची. हॉलांत भितर धुम्रपान कुपारपण करची न्हय. आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो विशाल गांवस येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. विशाल बाब हांव तुमकां बक्षिता. म्हाका दिसता तियात्र पयलेच फावटी डायरेक्ट केला म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुका लोकांक कितें सांगून? सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. हांव विशाल गांवस. जायते फावटी तुमी म्हाका वेगवेगळ्या भुमिकांनी पळयला तियात्रान आनी लोकांनी तो मानून घेतला. एक भिरांत आसली की एक हिंदू आनी तियात्रान भितर सरला आनी लोक मानून घेतलो काय पण लोकांनी म्हाका खूब मोग दिलो म्हाज्या भुमिकांक म्हाका. सो ह्या फावटी हांवें फर्स्ट टायम डायरेक्शन केला तियात्राचें. हांव तुमकां बक्षिता. तोच भंय पोतून आसलो की लोक मानून घेतले काय लोकांनी तो मानून घेतलो. आनी चड म्हटल्यार म्हजे जे को एक्टर्स आसात
फूल कास्ट आसा ताणें म्हाका चड सपोर्ट केलो. सो सगळ्यांनी मेळोन आमी हें जें तियात्र तें मुखार व्हेलें. निमाणे सुवातेर तुजे भुमिके वट जायते तुवें सांगला. एव्हरेस्ट आनी अविनाक कितें यश आवडेल? येस, एव्हरेस्ट आनी अविना खरेंच एक बऱ्या मनाची एक मनशां, बऱ्या मनान काम करपी आनी कोणाक दुखय नासतना काम करपी. हांव तांकां ह्या तियात्राक आनी तांच्या फ्युचराक बरें यश आवडयता. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. कोंकणी सॉंग करा. अरे जेडी काय ओकले पयला तुवें हांव कादर जावन नोकर हुजाई. अरे तुवें पयला तेका तुगे पिओन आयला. ए देवता म्हजी गाय आले ना फोडलेले असले तुजे सोडा. दोन कोणी असत तुवें असत त्यो. आयच्या तियात्राचो कोडेकांत कांबो आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो बाब त्रिंदाद. जायत्या तियात्रांनी तुवें तुज्यो भुमिका केल्या म्हणटच हांव तुमकां बक्षिता हो कॉमेडियन अविना आनी एव्हरेस्ट ते आरांबोलाचो पयलोच तियात्र जाल्यार तुका कितें म्हणूंक जाय? हो तियात्र पयलो ताणें काडला, एकदम बरो बरयला आनी म्हाकाय बरो रोल दिला आनी म्हाकाय ती उमेद भोगता तो रोल करपाक. कारण हेज्या पयलीं हांव जायते तसले रोल करून आयलां, तरूय आनी खुशालकाय भोगता हो रोल आनी उमेदीन करूं. इतल्या वर्साचो तुजो एक्सपिरियन्स एका वर्डीन सांगशी आमकां. अणभव म्हणल्यार असले रोल हांवें केल्यात. पूण तरी आसतना म्हाका आतां म्हजी एज जाल्या, तरी आसतना म्हाका आनी फोर्स घालचो पडटा हो रोल करपाक. आमची जी पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आनी तुमच्या डायरेक्टराक तूं कितें यश आवडयता? खरेंच म्हटल्यार एव्हरेस्ट आनी अविना हाका काळसंतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण ताणें म्हाका चूज केलो आपल्या तियात्रान ही भुमिका करूं. दुसरे सुवातेर तुमकां ऑडियन्सांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी जायतीं वर्सां म्हाका पालकाचेर एक बरो एक्टर म्हणून पाचारला आनी हेय फुडें हांव रावतां. तुमी म्हाका बरे भाशेन येवकार दितले म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू. हांव सोरोप येता म्हणून सगळी फॅमिलीन म्हाका सोडला. पूण दोर्या म्हाका तुजे भाव आवडटा. तूं म्हाका केन्नाच सोडचो नाय. देखूनच सदांच हांव हांगा येता तुजेशी, तुजे लागीं मागोवंक. हांव सोरोप येता पूण म्हाका सोडी नाकाय. म्हाका सोडी नाकाय. हांव तुमकां बक्षिता. ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत वांगडी आयज म्हज्या सांगाताक आसा आनी लोक ताका साबार ज्युवेल ऑफ कोंकणी स्टेज म्हूण ताका मानून घेता. ताका टायटल फावो केला म्हणटच रोजी बाय येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. जायत्या वर्सांनी परत एक पावट तुका पळोवंक एकदम खुशालकाय भोगता आनी जायती आमची ऑडियन्सूय तुका पळोवंक आशेन रावता. म्हणटच ह्या तियात्रान हांव तुमकां बक्षिता. एक दुसरे तरेची भुमिका आसा तुजी जाल्यार ह्या तियात्राचेर जी बरयणार रायटर डायरेक्टर एव्हरेस्ट ते आरांबोल आनी कॉमेडियन अविना पयलेच फावट आपलो तियात्र घेवन आयला आनी तूं जाय त्या डायरेक्टराक नाचला. म्हणटकच तूं जाणा कितें बरें कितलें आवड आसा तें डायरेक्शन दिवपाक एक एक्टरांक सोदून काडपाक. म्हणटच तुका तांकां कितें यश आवडोंक सोदता? ती आनी पयलेच फावटी हो तियात्र काडला आनी ताणें एकदम बरो तियात्र केला हो. आनी कॉमेडी जावं पार्ट तेंची कांतारां सगळीं बरीं आहात. तो लोकांनी येवचो आनी तांकां उर्बा दिवची. ताणें आपणाचो खूब तोकोस घेवन हें तियात्र केला. तो लोकांनी येवन तांकां एप्रिशिएट करचें हें म्हजें मागणें. ह्या तियात्रान तुका लोकांचें कितलें अप्रिसिएशन मेवलां? जायतें मेवलां आनी लोक म्हणटा रोजी तूं नाचली खूब तेंपान तुका पळोवन एकदम बरें दिसलें म्हणून. तेका लागून हांवूय हॅपी. लोक म्हजेर हॅपी, हांव लोकांक लागून हांवूय हॅपी. निमाणे सुवातेर जी आयज न्यू कमर्स आमची तरणाटी भितर सरता तांकां तूं इतले वर्साचे एक्सपिरियन्स आसा म्हणटकच 2 उतरां तांकां. जायतीं भुरगीं येतात आनी हॅपी ती येतात म्हणून आनी तांणी येवचें आनी बरें एक्टींग लोकांक दाखोवचें आनी लोकांक उर्बी बरी दवरचें. आमी आतां जाल्या आमचे काबार. तर लोकांनी भुरग्यांनी धाकटे धाकटे येवचें स्टेजीचेर आनी लोकांक आपणाचो बरें एक्टींग दाखोवन आनी तांकां उर्बेन दवरचें. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. काय करूं. जाल्यार ह्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक तूं आसा तयार? हांव तयार आसा. क्वीन ऑफ पॉलिटिकल
म्युजिकल सॉंग्स आमचे बाय ऑल गायज आमच्या सांगाताक आसा येवका तुका आमचे हे कार्यावळीन आनी हांव तुमकां बोगशिता साबार तियात्रान तूं कांतारा म्हणटा ती दिसता म्हणटच ह्या तियात्रान तुजें एक वेगळेंच रूप आसा जाल्यार हाचेर तूंच आमकां कितें सांगशी ह्या तियात्रान खरें म्हणजे हांवें युनिटी मॉल जी बायलां झुजतात ST बायलां तांकां सपोर्ट करपाक लागून हांवें हो टॉपीक घेतला सदांच हांव स्टेजीर येवन बायलांक सदांच उठयतां तुमी उठात म्हजे भाशेन उठात आवाज करात आनी आयज म्हाका इतलें बरें दिसलें की जी बायलां झगडटात आमची चिंबेलची बायलां चिंबेलचो गांव सेव करपाक आनी तांकां मान दिवपाक लागून हांवें सूट सोडून आयज तेंच्या मानाक हांव सूट सोडून साडी न्हेसोन कांतार म्हणटा फकत तांकां मान दिवपा खातीर आनी तांकां सपोर्ट करच्या पासत जायते पावटी तुका आमी सुटाचो अवतार तुजो पळोवन लोकांनी पयलें तुका मांदून घेतलेलें म्हणटच आतां साडी पळोवन कितलें मांदून घेतला खरेंच लोकांनी खूब मानून घेतला म्हणटात ते ऑलगा तुवें आख्खें तुवें गेटअपूच चेंज केला आनी तुवें अहें साडयेनूय तुवें फुडें कांतारां म्हणची सदांच आमी तुका सुटान पळयलां सो लेट्स सी हांव तुमकां बोगशिता निमाणे सुवातेर ह्या तियात्रा वयत तुका लोकांक कितें सांगूंक जाय हांव तुमकां बोगशितां ह्या तियात्रान हो एक बरो तियात्र हातून तुमकां एक बरी देखीची प्ले पळोवंक मेवता एक सोजमणी घेवंक मेवता तातून बरी कांतारां आसात बरी कॉमेडी तशीच बरी प्ले बरें म्युजीक सजमतां तुमी येतलीं आनी उरलेले आमचे शोज हावसफूल करतलीं असो थंयसर शो हावसफूल जाताच पूण सजमतां फुडें जो शो आसात तुमी हावसफूल करतलीं म्हणून देव बरें करून थँक्यू सो मच गंगा नदीन नावल्यार तुझे साप जाता पाप क्रिस्ती धर्मान पापाची तूक करून तुवें कुंगसर जाल्यार बाप तुझे देव कोत्ता माप आमच्या सांगाताक आसा आमचे सगल्याचे आवडीचे बाय चित्रा येवका तुका आमचे हे कार्यावळीन चित्रा बाय जायते भुमिका तुवें केला फाटीं आमी पळयलेली तुका कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या तियात्रान तो एक वेगळो बेस हो तुजो वेगळो बेस म्हणटकूच कितें सांगूंक जाय तुका रोला वयर हे पावटी एवारिस्ट आनी अविनान म्हाका एक डिफरंट टायप ऑफ रोल दिला म्हणजे नेगेटीव रोल दिला आनी खूब वर्सांनी आयज हांव नेगेटीव रोल करता कित्याक चडशें हांव ट्रेजिडी करता मागीर पयर सर डॉमिनिकान म्हाका कॉमेडी रोल दिलो आनी आयज म्हाका नेगेटीव रोल दिलो सो इट्स लायक चॅलेंज फॉर मी टू डू डिफरंट टायप ऑफ रोल्स बट आय एन्जॉय ओके लोकांनी खंयचो रोल बांदून घेतला एक्चुली लोक म्हाका दिसता ट्रेजिडी रोलान मानून घेतात कित्याक जेन्ना हांव ट्रेजिडी रोल्स करता लोकूय रडटा पूण पिपल एक्सेप्ट मी इन एनी टायप ऑफ रोल ह्या तियात्रान खास एक चेडवांचेर आखो पांचको आसा आनी लोकांनी जायतो ताका रिस्पॉन्स दाखयला म्हणटकूच तुका कशें दिसता जेन्ना म्हाका एवरिस्टान लिरिक्स धाडले ह्या सॉंगाचे आय इमिजिएटली ताका रिप्लाय केलो एवरिस्ट दीस इज अ युनीक सॉंग आयज मेरेन खंयच्याच तियात्रांनी कोणेच चेडवांनी एकमेकाक सपोर्ट करून कांतार म्हणोंक ना सदांच देर इज जेलसी ऑर समथींग ऑर दी अदर पूण जेन्ना हे कांतारान आमी पांचूय जाण आमी एकामेकाक सपोर्ट करतात एकामेका विशयी आमी पॉजिटीव थॉट्स लोकांक कडेन दाखयता सो इट्स रियली अ फन टू सिंग द सॉंग म्हाका विरांत दिसता ह्या भुताची अरे येते भूत आमच्या घरांत तशीच म्हज्या भावाच्या जिवितान रावता अय्यो ह्या भूत ह्या बडामा आगे ह्या चिल्लर मगे हा बडा एका कसो नाच करता त्या पय हेच का वाका येऊ का बेंगलोरच्या गोया काढली तुमच्या सगल्याच्या आवडीचो कॉमेडियन ब्रायन आयज आमच्या सांगाताक आसा तियात्राचें नांव हांव तुमकां बोगशिता बाय एवरेस्ट दे आरांबोल आनी कॉमेडियन अविना म्हणटकूच ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगूंक जाय कित्याक जेन्ना हांव तुजे फुडें आयलां इंटरव्यू घेवपाक जायते तुवें सांगलां तियात्रा वयर आनी जायते तियात्र तुज्या डॅडीचे तुवें लोकां दोतरेक दवरल्या लोकांनी ते व्हडा उमेदीन बांदून घेतल्या म्हणटच ह्या तियात्रा वयर तुका वेगळें कितें दिसता तुका कितें सांगो दिसता पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मोकोच्यान एक बायट घेवपाक येल म्हणटा आनी येता तूं सदांच म्हाका अशें करून धाकटो व्हडलो त्या नदरेन चोयना तूं एकूच लेवलार चोयता तूं आनी म्हाका बरें सोदता हांव हे तियात्रा कितें सांग चोयता इतलेंच पयले सुवात हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक पयलोच पेनाचो तेंगे तियात्र आनी ती जायते जाणां हेल्प करीत येयलो आहाय जायते जाणां ती आपणें टायम दिला ती रावता आरांबोल प्रॅक्टीसे मारगांव येता जावं तो हुंय तियात्र आसूं केन्नाच तेंगे टायमाक किटकिटना हेच दिसता हे टायमार आमी तांकां हेल्प करपा जाय आनी कितें सांगो सुद्दां ते तियात्र पळयणाऱ्यान सांगपाचें तेम जायतो हार्डवर्क केला तेम एसो तेंचे बॅड टायम पासून येयलो प्रॅक्टिसा पासून हे सिजनाक तियात्र डिफिकल्ट जाता कारण हांवूय जायते जाणां नाचता तेन्ना कोटा पूण हिंग तेमी भरपूर सॅक्रिफायस केला
एक तियात्रान या कॉमेडी हितून एक डायलॉग फेमस जालोलो आहा आनी लोकांच्या तोंडार तो सारको आहा यें गो म्हणटकूच ताचे वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? तो म्हळ्यार हांवें केलो खरो पूण हांवें घेयलें कित्याक तो म्हाजे बार्देस सायडीक टोन न्हू तो कितें रे पयलीं हांव मातशें भिल्लो तो करपाक पूण मागीर हांव भिवना कित्याक रायटर आनी डायरेक्टरूय बार्देस ती ताका लागून हांव भिवना. थँक्यू सो मच ब्रा देव बरें करूं. थँक्यू. मुगे एक लास्ट एक फिश एकूच मागोता हो तियात्र चोयचो पयलोच हें कोच न्हू कितें आसतो काय कोण काय तें न्हू चोयल बगोर कोणा भितो कितें शिजोत तें इतलेंच. देव बरें करूं. कितें रे आयलंडार हांवें पासापोर्ट बी काडली रे आयलंडार वचपाक. कितें रे कोण म्हाका सांगता ते आयलंडार न्हू हो दिवार आयलंडार. कितें रे आतां हांव आयलंडार मूव गेलो पाड म्हणून आयलंडाकूच ना कोणें म्हाका सांगलें तो आराम करपणा तो जावं झाला आसा म्हूण. कितें रे बाबा हणाल घेतलो मरे आतां कितें गेलें जाणा गायक सैरीक ना कोणें येयना थंय पेपरार आनूच घातला. कितें रे प्रिती म्हणून लेख आसा ताका एक चेडो जाव. कितें रे आज घालता कोणाचेर गड्याक सैरीक येयलाच पडलो म्हणून. कितें रे आमचे सांगता आसा आमचे सिंगींग सिबलिंग्स तातूंतले व्योला पोलीस सद्या घेवका तुका आमचे कार्यावळीन एक सोरोड प्रश्न तुजे भयणीक कितले मिस कोताल? जाय ते मिस करता तू खबर आहा सांगपा नाका. जायते फावटी आमी दुओ म्हणटा ते पळयला सोलोज जायते पळयला म्हणटकूच हे फावट एक 5 लेडीज केलोलो आसा हातून आनी लोकांनी भरपूर ताका सहकार दाखयला म्हणटकूच ताचेर तुका कितें सांगू? हो 5 एक्चुली बरो बरयला एवरिस्टान कंपोजींग एवरिस्टान केला सो तो बरो बरयला आनी हांव सरप्रायज तो एक्चुली तुमी चोवपाचो आनी ते एक तियात्र चेडू आहाय तांकां वयर काडपाचो 5 बरयला तेणें. जायते तियात्रांनी तूं कांतारा कोत्ता जायते सावदी म्हणटा म्हणटकूच एक वेगळेपण कितें दिसता तुका जेन्ना तूं पालकार आसता तेन्ना? पालकार येता तो कितें जाता तें आम लायव्ह म्हणटा एश कोन्न आतां ट्रो सोंगा तें आमी बरयताय वक्तार आनी म्हणटाय तें बाय हार्ट म्हणून पडटा स्टेजीचेर आनी लोकांक बाय हार्टान तें बरें दिसता एक्चुली. हय निमाणे सुवातेर आमची एवरेस्ट आनी अविनाक तुका कितें सांगू? अविना आनी एवरेस्ट तेंगे ड्रीम आहलो म्हाका खबर आहा तो ती बरें पयलीं चिंतून आलोली आमी ती याद काडटली बी म्हूण मागीर आनी आतां तिगे तो सक्सेसफूल जाला जायते त्रास गेले तांकां जायते आडकोड पासून येयले म्हाका खबर आहाय. सो हांव तांकां सांगो सोदता कॉंग्रेच्युलेशन्स मुगे काडजाल्ले कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी एशे कोन्नूय आनी बी मुखार काडाय आनी देवागे बेस्ट हांव तुमचें हांव मागता. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कामाक वचून हासलो दीस आनी रात सारी वेडा एका दिसाक पुताक उलो करून मारले ताच्या दारां बायरे बोल पुतान विचा केलो रागान सांग देडी कितें जालें आलमारींत वचोन एक घडयाळ आसा तेणीन ताका हाडून सांगलें पोरणे घडयाळ हाडून तेणीच्या हातान दिलें. हांव तुमकां बक्षिता ह्या कोडेगांत तियात्राचो एक कोडेगांत कांबो आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो बाब बेंजर येवका तुका आमचे कार्यावळीन आनीक जायते तियात्र जायते रोल्स तुवें केल्या होय रोल डिफरंट आहा पूण तुका ओकेचो आसा तो रोल जाल्यार ह्या तियात्रा वयर तूं लोकांक कितें सांगू? वो तियात्र एवारिस्ट आनी अविनान जो काडला जेन्ना ताणें आमकां सांगलें म्हाका कॉल केलो सांगलें आपल्या तियात्राक जाय म्हणून हांवें रोखडेंच तांकां वय म्हटलें कारण तांकां एक तियात्र काडूंक जाय आसलो दोगांयकूय जाय तो वावर तांणी हे पालकार केलो एक डायरेक्टर कशी ती येवंक सोदताली जेन्ना आमच्या ग्रुपाची ती वांगडी पिटर रुशन ड्रॅमेटीक ट्रुपाची सो म्हजे भाशेन जाता ते भाशेन म्हज्या भावान म्हज्या मान पायन आमची लागीं जाता ते भाशेन आमी तांकां आदार दिवंक आमी फुडें सरलीं कारण आमचीच आनी जेन्ना स्टोरी ताणें म्हाका सांगली हे भाशेन म्हाका एकदम आवडली आनी आतां लोकांकूय आवडटली अशी म्हाका दिसता. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कांयच एक जावचें नासलो हांवें केल्या तुका राणी म्हाका रासा तुजो कोण दोगांय आमी एका बेका तुफान उकळसल्या जुलिएटा पोरी मोगानांनी मोडची जुलिएटा पोरी मोगानांनी मोडची. आसा बरो आतां पर्यंत खंयचो सीन तुमकां आवडलो? लास्ट सीन
लोकांक कितें सजेस्ट करतले का तियात्र पळोवपाक बरो आसा हय बरो तियात्र कशें आसा काय म्हणटा तियात्र बरो आहा तियात्र एकदम बरो आसा बरो खंयचो पार्ट आवडलो आवडलो सगळो तियात्र बरो आहा स्टार्टींग टू आतां इंटरव्यू जावपा पासून फर्स्ट टायम पळयलो हय फर्स्ट टायम पळयलें लोकांक कितें सजेस्ट करतले लोकांक येवन पळोवचो तियात्र बरो आसा सगळ्यात चड पार्ट खंयचो आवडलो सगळे पावट तुका सगळे न्ही सगळे पावट तुका म्हाका सांगूंक जायना तुका आतां पूण तियात्र बरो आसा तियात्र बरें आसा स्टोरी बरी आसा आर्टिस्ट कितें आवडलें फर्स्ट ब्रेक सध्या फर्स्ट हाफ जाल्लो आसा आतां इंटरव्यू जाल्लो आतां इंटरव्यू नंतर मागीर पळोवया तेंची कितें स्टोरी म्हळ्यार मेन स्टोरी आहा ती बरी आसा नाटक हे तियात्र बरें आवडलें दुसरें बरें आसा येवन लोकांनी पळोवचें हय थिएटर कशें बी आशिल्लें भितर गर्दी आशिल्लें हय थिएटर फूल आहा तसो सगळें थिएटर फूल आसा म्हणजे पिक्चर हेका तियात्राक स्कोप आसा आतां सगळ्यात चड कितें आवडलें सगळें टील नाव सगळ्यात बरें कितें आवडलें तेंची स्टोरी कांतारा फुडली काय तशें सगळें बरें आसा म्हणजे मेन जी स्टोरी आसा पळय तियात्राची ती मेन स्टोरी न्हू ती बेस्ट आहा स्टोरी टील नाव बरी आसा हय हय सगळीं बरें आहा तियात्र रिकॉर्डूय बरी आसा सगळें बरें आसा तियात्र बरो आहा ओके आनी कितें सांगता? आवडलें चड सगळ्यात बरें पार्ट तो बरी आहा अजून पासून डायरेक्शन इज गुड एवरीथींग इज गुड कॉमेडी इज ऑल्सो गुड कॉमेडी बरी आहा तुमी सध्या फर्स्ट हाफ पळयल्लो आसा सो फर्स्ट हाफ पयल्लो आहा सेकंड हाफ इट इज या व्हेरी एक्सायटेड फॉर द सेकंड हाफ बिकॉज एवरी सेट हॅज अ टर्निंग पॉयंट सो इट इज गुड इट किप्स अस मेसेज दिवपाक लोकांक मेसेज दिवंक सोदता की तियात्र येवन पळोवचो कित्याक नवोच डायरेक्टर आहा ताकाय सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांनी तियात्र येवन पळयल्यार बरें जातलें कित्याक आमची तांकांय सपोर्ट मेळटलो आमचो आनी आमचो कोंकणी भाशाय वयर सरतली फर्स्ट हाफ तियात्र आमचो एव्हरेस्टर्साचो आसा बरो फर्स्ट हाफ बरो केला ताणें बरे भशेन मांडला ताणें आतां सेकंड हाफ पळोवया कसो तो कशें तेजे तियात्राची एंडींग आसतलें तें फर्स्ट हाफ ओके आहा म्हाज्या हिसपान बरो आहा फर्स्ट हाफाची चड कितें बरें कॉमेडी ऑर ना कॉन्सेप्ट ताणें बरे भशेन बरोवन लिखाण केलेलो आहा फर्स्ट हाफ बरो आहा फर्स्ट इंटरवल पसून बरो स्क्रिप्ट बरी आहा तेजी आतां फुडल्या हाफाक आमी आस बाळगिता तसोच आसतलो म्हणून लोकांक कितें मेसेज दितले लोकांक आमचो गोंयकार तियात्र म्हणल्यार तियात्र आमच्या रोगतान आसा लोकांची अपेक्षा आसता तियात्र पळोवपाक येता लोक उमेदीन येतात आनी लोकांची अपेक्षा आसता एक बरो कॉन्सेप्ट बरो वावर दोळ्या मुखार आयलो म्हणटच लोकांची उर्बा वाडटा आनी आमच्या गोंयकाराचें हें दायज कोंकणी माची आमी कोंकणी तियात्रा वरवीं आमी सांबाळतात सद्दां एकदम बरो आहा कांतरां पासून सगळीं बरी आहा फ्रांसीस तुवें कांतार म्हणल्यार व्हेरी गूड ते एडबर्ग पळय नावेली पळय ताका माल पुलिशेन मारला पळय तें कांतार बरें म्हणल्यार एडवर्ग सो स्टोरी सद्याक बरी हाफ टायमाक सस्पेन्स कशें दिसता म्हणजे आतां सेकंड हाफ उरला न्ही मागीर गमतलें कितें आनी आर्टिस्ट खूब आर्टिस्ट आहा पूण सगळ्यांनी काम बरें केलें इवन कॉमेडी ब्रायन आग्नेल नेटो तेजी बायल अविना तेणें बरें एक्टिंग केलें दोगांयनी सो यू आर एक्सायटेड फॉर सेकंड हाफ व्हेरी गूड आनी तुका कितें चड आवडलें फर्स्ट चड आवडलें मागीर कॉमेडी बरी आहा आनी स्टोरी सस्पेन्स कशी आहा ती सेकंड हाफ म्हणजे आतां पळयतच गमतली तुमी लोकांक कितें मेसेज दिवपाक गाडी मॅसेज म्हणटा आतां सद्याक उल्हास तारीख तियात्र बरो आसलो त्या फाटल्यान हो तियात्र बरो आहा लोकांनी येवन पळोवचो तियात्र फॅमिलीक घेवन हाडून पळोवचो तियात्र आयची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मी दायरा